स्पिरिच्युअल टुरिझम हो एक विषय येता खूब फावटी आनी आतां तर दक्षिण काशी गोंयची दक्षिण काशी म्हणून प्रमोट करपाचे विशय आसा. तुमचें मत कितें ताचेर? नक्की. पहिली गोष्ट म्हणजे आमचे सद्गुरू ब्रह्मानंदाचार्य स्वामीजी महाराजान म्हणजे बाळ आपटे असले मोठे विद्वान पंडित ते, आणि जांकां बऱ्यापैकी आमच्या गोंयाचो इतिहास बऱ्यापैकी खबर आसा, ताणें पुस्तकाय बरयल्लीं आसा. असो हो मनीस खूब काम करतालो ह्या दक्षिण काशी ह्या विशया खातीर. जे आतां नार्वे सप्तकोटेश्वर मंदिर आहा ते ओरिजिनल दिवाडेचें. आतां थंय बऱ्यापैकी स्थान उबें रावचें ह्या खातीर तेंचोय खूब प्रयत्न आसलो आमच्या गुरुजींचो. तर दक्षिण काशी ही खऱ्या अर्थान आमी म्हणटा म्हणून न्हय, ती खरीच दक्षिणेंतली ही काशी जावपाक जाय, आनी त्या पद्दतीन आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय. कितें हें दक्षिण काशी म्हणजे? तर एक गोश्ट पळयात तुमी काशी पयला आसतले. तर काशी जे आसा ते शंकराचें स्थान. आमच्या हांगा बरयल्लें आसा की काशी येवन शंकर रावल्लो, तर हांगा मंगेश रावल्लो, मंगेश ह्या नांवान शंकर रावल्ले. मग ही शंकराची भूमी, ही हो मंगेश हांगा स्थानापन्न जाला तो म्हणजे अशें बरयल्लें आसा आमच्या पुराणांनी की ते भगवती पार्वती जी आसा ती शोदीत हांगा शंकराक येयली, आणि हे माम गिरीश, हे माम गिरीश, हे माम गिरीश अशी जेन्ना तिने हाक मारली तेन्ना शंकरान भव्य अशा प्रकारचे म्हणजे सिंहाचे रूप घेतले. तर ती पार्वती भियाली, पण त्यानंतर तिका जागृत करपा खातीर ते मंगेश जे भगवान शिवशंकरांचे रूप ते हांगा ही साखवाळ जी आसा किंवा हे कुशस्थली जी आसा त्या एरियेन भगवान शिवशंकर हांगा रावल्ले. सो सांगपाचें तात्पर्य हें की हे वर्णन तेन्ना गोमांचल पर्वताचेर ह्यो सगळ्यो घडामोडी घडटाना बरयल्ल्यो आसा ऑलरेडी. केन्ना प्रेजेंट करपाच्यो ह्यो गोश्टी? हो समुद्र आमकां मेळ्ळा, हो समुद्र हो नारायण आसा आमच्या हिंदू धर्माच्या पद्दती प्रमाणे. गंगा नदीक आरती जाता, समुद्राक नारायण जर आसा ताका कित्याक आरती जावंक जायना? पण ह्या पद्दतीचो गोवा कधी केन्ना कोणी प्रमोटूच केला ना, आणि दाखयले अशें किंवा प्रेझेंटेशन अशें जालें, मिडियान अशा पर्यंत पावयले की ही गोंयान म्हणजे हिंदू नाच, गोंयांतली ओरिजिनल कल्चर म्हणजे तो जो 450 वर्सां पूर्वी हांगा लोकांनी हाडलो, अशाच पद्दतीचें प्रमोशन जालें. आणि आयज ही दक्षिण काशी हो शब्द किंवा दक्षिण काशी ही जी आमची इमेज आसा ती प्रेझेंट कित्याक जावंक जाय? तर ही खरी गोष्ट जी आसा ती प्रेझेंट जावंक जाय, म्हणून ती जावंक जाय. आतां पळया तुमी की आमचे सगळे जे देवळां आसा ती पोर्तुगीजांनी फोडली. देवळां ही जी आमची सगळी उद्ध्वस्त झाली, तर ती देवळां उद्ध्वस्त जाल्ली त्या काळान सगळ्यांक इतिहास खबर आसा. तर ही उद्ध्वस्त जाल्ली देवळां जी आसा तांकां कोणी निमंत्रण दिवंक नासलें आमची ही देवळां फोडा म्हणून, किंवा आमचे लोक जे आसा पळय ते पोर्तुगाल वचूंक नासले ही देवळां फोडपाक. आमचेर अत्याचार जाला. आता तो इतिहास जो आसा तो इतिहास आमी म्हणिना सगळ्याचे सगळे तशेचे तशेंच जातले, आमकांय बीन सगळ्यांक सांबाळून सगळें करपाचें. पण आमी बऱ्याच ठिकाणी अशें पळयता की जेन्ना जेन्ना हिंदू किंवा सनातन धर्मीय लोक जेन्ना आपलो एखादो विशय जेन्ना फुडें काडटात तेन्ना तेन्ना तेजेर भरपूर जाण आपले जे आपय ते विशय मांडून तो विशय कसो योग्य न्हू, कसले एंटी सोशल एलिमेंट्स आणि असले नको जालेले शब्द जे आसा पळय ते आमकां आयकचे पडटा. दुसरे धर्माचे तांकांय भिरांत तयार जाता की बाबा हे चड फॅनेटिझम करून आमचेर अत्याचार जावपाक शकता. एक्झॅक्टली, म्हाका तेच म्हणपाचें आहा की ह्या जगाच्या फाटीर जर समजा आमी आमचो विशय जर मांडलो जाल्यार तांकां भंय दिसता. कारण कितें? कारणूच ना भितर. म्हाका ते सांगपाचें कशें दिसता की आयज पर्यंत हिंदू समाज जो आसा ते हिंदू समाजाक तुमी ओपनली पळयात, सगळ्या धर्मांक पंथांक एक्सेप्ट करण्याची बुद्धी आणि विचार हो हिंदू समाजान आसा. बाकीच्या पंथांनी सांगचे की आमकां हे सगळें अलावड म्हणून ते सांगूंक शकना. कित्याक सांगूंक शकना? ते संकुचित विचार घेवन वयता. आमी तांकां वायट म्हणिना, आमच्या कडेन सगळ्यांक मान्यता आसा. पण जेन्ना जेन्ना समाजाचो किंवा आमच्या हिंदू समाजाचो किंवा ज्या पद्दतीन आमचो देश तो फुडें वयता त्या पद्दतीन पळयल्यार केन्नाच कोणाकूच खंयच हिंदू जेन्ना मोठो जाला तेन्ना त्रास सांगना ना जाल्यार तुमी बाकीच्या धर्मांक आनी पंथांक पळय. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज.